ऑफिसाच्या उद्घाटनाच्या दिसा तुमकां सगळ्यांक आमच्या टीव्हीच्या भाव भयणांक आमची सपोर्टरांक आनी प्रेस तुमकां सगळ्यांक पळोवन आमकां सगळ्यांक मोठ खुशी भोगता आनी तुमकां सगळ्यांक आरतीच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आयज आमच्या मदें आमचो ओन रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचो आमदार बाब दिनेश बोरकर हाजीर आसा. तो मागतालो आसलो बाब दिनेश बोरकराक आयज आमच्या उद्घाटना दिसा 4 उतरां उलोवची म्हणून. बाकी ग्रुप फुडें आयज आमच्या वांगडा आमचो आरजीपीचो अध्यक्ष मनोज परब तसोच तेंचे वडील आई आनी डॅडी दोगूय आसा. तसो आमचो आरजीपीचो जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक, आमचो ट्रेजरर अजय खोलकर, बाकीचे सगळे आरजीपीचे स्टेट कमिटीचे मेंबर्स, तशेंच आमची थिवीम कॉन्स्टिट्युएन्सी मतदारसंघाचे जो अध्यक्ष आमचो सुबोध आनी बाकीचे सगळे मेंबर्स थिवीम मतदारसंघाचे आनी सगळे प्रेस भावांक माय मोगाचो येवकार. जे सगळे ग्रामस्थ थिवीम मतदारसंघाचे हांगा जमलेले आसा, तशेंच गोंयभरांतले आमचे रेव्होल्युशनरीज हांगा जमलेले आसा. एकूच कारण आनी एकूच उद्देश तो म्हणजे आयज जे ऑफिसाचे उद्घाटन आनी त्या उद्घाटनाच्या सुरवातीक आमी पळयता की गोंयभरांतल्यान आमी कितलेशे इश्यूज जावं कितलेशे जे इश्यू जे हायलायट केले आनी ते इश्यूज हायलायट करपाक आनी फुडें व्हरपाक लागून तो आमकां सगळ्यांकूच हातभार लायलो. आनी तेणें आमकां सुरवातीकच्यान जेन्ना आमची सुरवात आरजी म्हणून पक्षूय नासलो, आमचो फक्त ग्रूप आसलो, त्या ग्रुपाचो हातभार लायलो तो म्हणजे मनोज परब. आनी मनोज परबाचे ह्या मतदारसंघात जो थिवीम मतदारसंघ आसा ह्या मतदारसंघात हे पयलें पावल आसा. जेन्ना आमी फुडें वयता जे 2027 इलेक्शनाक वयता थंय आमचो मनोज परबाचे ह्या मतदारसंघात आमी हे ऑफिस जे आसा ते सुरवात केल्लें आसा. हे थिवीमच्या प्रत्येक नागरिकाक लागून जेंकां दिसता की आयज आपल्या गांवचो आपल्या वाड्या वयलो आनी आपलो स्वताचो जो आवाज आसा तो आवाज फुडें व्हरपाक जाय. ह्या आवाज फुडें व्हरपाक लागून एक हो पॉयंट आसा ज्या पॉयंटार प्रत्येक मतदारसंघाचे कोणी ग्रामस्थ आसा ते हांगा येवन तुमी तुमचे विचार जावं तुमकां कितें दिसता ते तुमी मांडपाक शकतले. जे प्रोग्राम्स जे आमी फुडें व्हरोंक सोदता गोंया खातीर गोंयकारां खातीर आनी गोंयची फुडली पिळगी उरपा खातीर ते हांगा मांडपाक शकतले. मनोज परब तुमकां हांगा अवेलेबल आसतलो. तो तुमकां कितें तुमकां सांगपाक जाय, तुमचे कितें प्रश्न आसा ते आयकुपाक अवेलेबल आसतलो. तो तुमकां सांगतलो खंयचे दिसा तो आसतलो तो. पण एकूच सांगता की जी थिवीम मतदारसंघ आसा आमी हे पावल जे घातलेले आसा की थिवीम मतदारसंघ हो रेव्होल्युशनरी गोवन पक्ष फुडल्या जे येणाऱ्या इलेक्शनाक निवडून कशे भशेन हाडटलो. आनी म्हाका दिसता आमचे जितले जाण आसा हांगा जे क्रांतिकारी थिवीम मतदारसंघाचे जे हातभार हे ऑफिस पासून घडोवन हाडपाक लागून खूब तेंचो हातभार लागलेलो आसा. हे जे ऑफिस आमकां दिल्लें आसा तेंकाय खरेंच काळजांतल्यान देव बरें म्हणून सोदता. कित्याक ऑफिस खूब जाण फाटीं फुडें जाता बट तो फाटीं सरवना तेणें म्हटलें तो ऑफिस घे म्हणून आनी ताका पयलू म्हणजे आमी देव बरें म्हणून सोदता. बाकीचे जितले आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा तेंच्यांनी हें ऑफिस घडोवन हाडपाक, कित्याक स्वता आमचे रेव्होल्युशनरीज आपूण जावन पेंटींग करताले जावं कितें सेटअप करपाक जाय ते आपूण जावन करताले. सो एक झील आनी एक उमेद जी आसा ती आयज दिसून येता. आनी तांकां एक उमेद जी दिसता ती म्हणजे मनोज परब जो लिडर जो रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचो जो एक पावंडो आसा, एक खांबो आसा, तो खांबो आयज थिवीम मतदारसंघात आसा. आनी जो खंयचोय आयज तुमी पळयता की सद्याचो जो आमदार आसा तो अपयशी ठरलो आसा, मिनिस्टर आसून पासून अपयशी ठरलो आसा. तेणें कितलेशे प्रश्न जे आसा ते प्रश्न मांडपाचे सोडून ते सोडलेले आसा, लोकांक मेळा पासून ना. सो ही परिस्थिती आयज थिवीम मतदारसंघाची आसा. सो ही परिस्थिती खंय ना खंय आमकां फाटीं मारपाक जायना. आयज आमी मनोज परबाचेर विश्वास धरपाक जाय आनी तो विश्वास धरून तुमकां प्रत्येक थिवीकारां कडेन मागता की तुमच्यांनी ह्या ऑफिसान जे सगळ्यांचे ऑफिस आसा हे प्रत्येक गोंयकाराचे ऑफिस आसा, आवाज जो आसा तो आवाज हांगांतल्यान फुडें वयतलो आनी प्रत्येक जो थिवीम मतदारसंघाचो कोणच्यान पावपाक लागून हें ऑफिस ओपन केल्लें आसा. हांव प्रत्येक जाणां हांगा सगळे जमल्या, तशेंच प्रेस भाव सगळे जमल्या, तांकां काळजांतल्यान देव बरें करून सोदता. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स अशेंच बाकीच्या मतदारसंघांनी आमचो जो आवाज आसा तो आनी घट जातलो.
प्रत्येक कडेन आमचे कितें कामां करपाक जाय तूं पळयता आसतलें गोंयभरान जी कामां आसा ती आमी त्या नेटानूच करीत आसा, इश्यूजूय आमी त्या नेटान घेत आसा. आनी विधानसभेन आतां रोखडीच आमची विधानसभा सुरवात जावपाची आसा. आमकां प्रत्येक गांवांतल्यान लोक मेळपाक येता, ते लोक आपणाचे विचार सांगता आनी ते आयज सांगता की आमकां जाय ते रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष कित्याक आयज सगळे विटलेले आसा. प्रत्येक वेळार ते सांगता की आमकां फोटिंगपणां केल्ली आसा, जावं ते खंयचे सत्तेचेर येयल्ले पक्ष जे आसा ते फक्त आश्वासनां दिवन फाटीं उडयता. बट रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष एकूच पक्ष आसा जो जाग्या खातीर, जो जॉबा खातीर, जो आमच्या धंद्या खातीर आयज झुजता आनी आवाज करता. तो हांव परत एकदां प्रत्येक गोंयकाराक एक उलो मारता की आमचो पक्ष जो आसा हो पक्ष तुमकां लागून आसा. आमी आमचो स्वताक लागून येवंक ना, आमी तुमकां लागून येयल्ले आसा. तुमचे कितेंय प्रश्न आसा जाल्यार तुमी आमचे ह्या ऑफिसान TV ऑफिस जावं बाकीचे आमचे ऑफिस आसा थंय तुमी प्रश्न मारपाक शकतले. आनी प्रत्येक TVकारान एक हो आवाज एक आमचो प्रमुख जो नेतो आसा जो आवाज प्रत्येक गांवांनी मांडटालो तो आयज TV मतदारसंघान पूर्णपणान म्हणल्यार जो जोश आमी गोंयभरान लायता तसो फूल जोश लावन ह्या TV मतदारसंघ 2027 जिखून हाडटले. त्यांच्या आशिर्वादान आनी ब्लेसिंगान आनी त्यांच्या कामाक लागूनच आयज खंय तरी आमी ह्या जाग्याचेर आयज उबे आसा. आयज गोंयभर जशें सुबोधान सांगलें की रेव्होल्युशनरीज म्हणून आमकां एक रिस्पेक्ट मेळटा आनी तो रिस्पेक्ट दवरपाचो हो आमच्या हातीन आसा. अजून मेरेन गेली 8 वर्सां जाली आमी आमच्या भुरग्यांनी तो रिस्पेक्ट तसोच दवरलेलो आसा. कितलेशे ऑफर्स भुरग्यांक आमच्या येयले, कितलेशे धमक्यो येयले, पूण आमचे भुरगे फाटीं सरोंक ना. आनी ह्या भुरग्यांक लागूनच हे रेव्होल्युशनरीज आहा तांकांच लागून ही रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी अजून मेरेन तशीच आसा. आमचेर भरपूर आरोप जाता, डिफेमेशन जाता, पूण हे सगळे सहन करून गोंया खातीर लढत रावप, पयशांचो कसलोच बेनिफीट नासतना सेल्फलेसली ते काम करीत रावप सातत्यान 8 वर्सां ही सादी गजाल न्हू. आनी कितली वर्सां आमकां करचें पडटलें आमकां खबर ना. पूण जो मेरेन गोंय आमचें ह्या करप्शना पासून, ह्या करप्ट पॉलिटिकल लिडरा पासून, ह्या दिल्लीकारा पासून आनी हे भायले जे एनर्जी गोंयान येता गोंय काबार करपाक एक्सप्लॉयट करता तेंच्या पासून मुक्त करिना जो मेरेन आमची चळवळ अशी चालू आसतली. आयज आमी हे ऑफिस जे चालू केला TV मतदारसंघान ते आमच्या कित्याक हांव TV मतदारसंघ म्हाजो मतदारसंघ आनी हांव किर्णा गांवचो. आनी आमी जाणा की आमचो TVचो जो आमदार आसा हे आमदार टोटल फेल जाल्लो आसा आनी लोक हांगासले वॉयसलेस जाल्ले, हेल्पलेस जाल्ले. आनी ह्या लोकांक खंय तरी एक आवाज दिवपाक जाय, तांकां एक वॉयस दिवपाक जाय, तांकां सपोर्ट दिवपाक जाय आनी तांकां तो जस्टीस दिवपाक जाय. हेका लागून आमी हे ऑफिस ओपन केल्लें. कित्याक एवरी टायम हांगासले लोक पणजेच्या आमच्या ऑफिसान येवपाक शकना, नाजाल्यार गिऱ्याच्या ऑफिसान सानंद्रे वचपाक शकना. कित्याक हे लोकांक पयस पडटा. सगळ्याच लोकांकडे गाडयो अशें ना, सगळ्याच लोकांक त्या ऑफिसान कोण व्हरपाक कोण अवेलेबल आसा अशें नासतलें. सो ताका लागून आमचें ऑफिस हें जशें सुबोधान सांगलें सदांच सगळ्या लोकांक लागून ओपन आसतलें. स्पेशली TV मतदारसंघातले जे लोक आसा ते आयज तुमी खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीक एफिलिएशन तुमचें आसलें पूण आमकां फरक पडना. तुमचो कसलोय विशय हांगा आसा, तुमकां पंचायत जर त्रास करता, MLA तुमची कामां आयकना, नाजाल्यार आतां रोड वायडनिंगाचे इश्यू आसतले, नाजाल्यार आनी कितलेशे शेतांचे इश्यू आसात हांगा, मागीर जुऱ्याच्या ब्रिजाचो इश्यू आसा, मायग्रंटांच्या बस्तींचो इश्यू आसा, भरपूर इश्यू आमच्या TV मतदारसंघान आसा जे टायम टू टायम आमी घेतले, आमी उलयतले, तेंचेर आंदोलन करपाक जाय आंदोलन करतले. आमच्या आमदाराच्या थ्रू असेंब्लीत उलोवपाक जाय जाल्यार ताका असेंब्लीन आमी उलोवपाक तेच्या कडेन आमी दितले. आनी जशें गिरेश एवरी टायम सगळे गोंयचे विशय जेन्ना असेंब्लीन मांडटा आमकां हें आशा आसा तेच्या कडल्यान आनी आमकां दिसता की तो आमचेय विशय जे TV मतदारसंघाचे विशय आसा तोय टायम काडून म्हणजे ऑपोजिशन आसल्या कारणान ताका चड उलोवपाक मेळना. पूण जेन्ना जेन्ना ताका संदी मेळटली तेन्ना TVचे प्रश्न आसा ते मुद्दामून तो थंयसर उलयतलो. कित्याक आयज आमी जेन्ना भोंवता तेन्ना TVचे लोक कितलेशेच ताका मेळ्ळले आसा. सो ते विशय आमी थंय घालपाचो आमचो प्रयत्न करतलो. आतां हे ऑफिस केल्या उपरांत आयज अशेय गजाली जातले की कोण तरी मनोजाक डोनेशन दिता, कोणे तरी मनोजान सेटिंगाक गेले असलेंय जातलें. म्हणून आयज सगळ्यांक सांगपाक सोदताय, कळपाक जाय सगळ्यांक की आमचे जे ऑफिस आसा रेंटेड प्रिमायसीस आसा हेचे आमच्याच आरजीच्याच भुरग्यांक कोणे तरी आमकां रेंट स्पॉन्सर करता. म्हटलं आमचो जो स्टाफ आसा कोणे सांगला तेजे स्टाफाची सॅलरी दिता म्हणून हे फर्निचर दिसता, नाजाल्यार पेंटिंग करताय. A to Z हांगा जी गजाल आसा ही सगळे आमच्या आरजीच्या जे रेव्होल्युशनरीज आसा फ्रॉम थिवीम कॉन्स्टिट्युएन्सी तेंच्यांनी ते स्पॉन्सर केल्ले आसा, तेंच्यांनी पार्टीक दिल्ले आसा आनी ह्या ऑफिसाक लागून रात दीस काम केल्ले आसा. हांव मागता तुमच्या कडेन कित्याक ते सदांच फ्रंट लायनान नासता, फुडें नासता, पूण फाटल्यान म्हाज्या वांगडा तेच आसता म्हणून हांव फुडें म्हाका वचपाक मेळटा. तांकां लागून मुद्दाम प्लीज ताळयो जावच्यो.
आणि ह्या ऑफिसाचो खर्च पासून हांव तुमकां सांगपाक सोदता की आमी आमची जी कमिटी आसा आमच्या कमिटीन आमी डिसायड केला की आमच्या भितरूच आमी डोनेशन्स काडटले मंथली कॉन्ट्रिब्युशन काडटले आणि आमच्या ऑफिसाचे कितें आमचे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आसतले रेंट आसतले बाकीचे कॉस्टिंग आसतले ते हेतूंतल्यानूच आमी अरेंज करतले. मुद्दाम सांगता कित्याक आयज ऑफिस ओपन केल्या उपरांत भरपूरशे मागीर हे येतले मिम्स येतले व्हिडिओज येतले की आमच्या कडेन खूब पयशे आसा करोडांनी पयशे येयला म्हणून मनोजान ऑफिस ओपन केला असले गजाली भरपूर जातले. पूण हांव आमच्या हालींच्या भुरग्यांकूय सांगपाक सोदता की जशे जशे इलेक्शन येतले तशे डिफेमेशन चालू उरतले आमचेर एटॅक चालू उरतलो. आमचेर एटॅक जाता आमकां डिफेमेशन करपाचो प्रयत्न येता हेचो मिनींग इतलोच की ह्या सगळ्यांक आमचो भंय पडलेलो आसा. प्रत्येक गांवांत जेन्ना आमी वयता तेन्ना लोकांक रेव्होल्युशनरी गोवन जाय आरजी जाय. गेल्या फावटी जी मिस्टेक केल्या ती लोकांक करपाक नाका म्हणून लोक डायरेक्ट आमकां सांगता की गेल्या फावटी तुमकां सोडून आमी तुमचेर विश्वास आसतना पासून आमी दुसऱ्याक मतां मारले कित्याक आमकां दिसलें की तुमी जिखचे ना तुमी काय करपाक शकचे ना पूण तुमचें काम आमकां आवडटलें तुमच्या भुरग्यांचे सॅक्रिफायस आमकां आवडटलें ते ग्रामसभेत उलयता तें आमकां आवडटलें तुमी जे इश्यूज घेता ते आमकां आवडटलें. आनी आयज जेन्ना आमचो आमदार विरेश बोरकर एसेंब्लीन पावलो एसेंब्लीन पावून अशे त्यांनी मुद्दे घेतले जे अजून मेरेन कोणेच घेवंक ना. जावं तो पोगो बिल जावं नाल्यार स्लम डेमोलिशन जावं ना ड्युअल वोटिंग कार्डाचो जावं नाजाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाचो जावं अशे कितलेशे हजारांनी विशय त्यांनी घेतले आनी आतां एसेंब्लीक बरे बरे विशय तो घेवपाचो आसा. तेन्ना लोकांक कळ्ळें की एक आमदार आरजीचो कितें करपाक शकता. आयज लोक चडशे लोक आमकां मेळटा डायरेक्ट म्हणटा तुमचे 5 जरी असले एसेंब्लीन 4 ते 5 जाण पासून जर एसेंब्लीन असले जाल्यार हे सगळ्यांक एसेंब्ली सोडून पळोवचें पडटलें म्हणून लोक सांगता आमकां उलोवपाची गरज नाही लोक स्वता सांगता. आनी ह्या फावटी लोकांनी डिसायड केल्लें आसा की गेल्या फावटी जी चूक जाल्या ती चूक जावपाची ना म्हणून. आनी आमी एज अ रेव्होल्युशनरी ह्याच मतदारसंघात न्हू तर बाकीच्याय गोंयच्या मतदारसंघात आमचें काम चालू आसा. जशें जशें इलेक्शन लागीं येतलें जशें जशें आमचे भुरग्यांक मेन म्हणल्यार आमचे फंडिंगाचे जशें अरेंजमेंट जातले भुरगे वांगडा येतले तेन्ना आमी बाकीच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमची ऑफिस ओपनिंग आसा ती करीत रावतली. हांव सगळ्या तिवेच्या लोकांक सांगपाक परतून एकदां सांगपाक सोदता की ह्या ऑफिसाच्या थ्रू आमी तुमकां जस्टीस दिवपाक ट्राय करतले मोस्ट इम्पॉर्टंट. आनी सेकंडली हे ऑफिस हाचो टायमींग जावं तेचे आमचे जो हेल्पलायन नंबर आसतलो सगळो आमी फुडले वीक म्हणले मेरेन तुमकां सगळें आमी आउट करतले. म्हाजे विजिटींग डे केन्ना आसतले ते तुमकां सांगतले कित्याक हांव मॅक्झिमम म्हाजो टायम आसा तो तुमच्या वाड्याचेर तुमच्या घरांनी तुमच्या गांवांत आसतलो. ऑफिसान हांव चड तुमकां मेळपाचो ना कित्याक आमी बिलीव करिना की लोक आमच्या ऑफिसान येवपाचे आनी हांगा येवन आमचे प्रश्न सुटावे करपाचे. आमचो सदांच पॉलिसी आसा की आमी लोकांच्या दारार वचपाक जाय. आयज गोंयान असो एकूय आमदार ना जो लोकांच्या दाराचेर प्रश्न आनी तेंचे इश्यूज अंडरस्टँड करपाक वयता. आमच्या आमदारान फर्स्ट टायम गोंयच्या हिस्ट्रीन गोंयच्या न्हू भारतांतल्या हिस्ट्रीन आसतले की आमदार कनेक्ट म्हणून प्रोग्राम केलो जितून तो डोर टू डोर करता. मागीर वर्ल्ड वायज आमचे मिटिंग्स जाता. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल जी अजून मेरेन म्हाका दिसना भारतांतल्या पूर्ण आमच्या देशांतल्या खंयच्याच एमएलएन केल्या ती म्हटल्यार आमच्या आमदाराचो रिपोर्टिंग सिस्टम. आयज जर तुम्ही आमच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या वेबसायटीचेर जर वयशात जाल्यार आमचो आमदाराचें काम कितें आसा आमच्या आमदारान खंयचेय विशय घेतला आमचो आमदार केन्ना तुमकां अवेलेबल आसतलो तो कसलो फुडले तेजे शेड्यूल कितें आसा फाटलें तेजें काम कितें केलां हें सगळें तुमकां वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटा. म्हणजे जेन्ना आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून निवडून वयता तेन्ना आमची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की आमी अकाउंटेबल जावपाक जाय आनी ती अकाउंटेबिलिटी आमचो आमदार दिता. म्हणजे आमी अशें ना की तुमकां सांगलां आनी आमी तें करूंक ना. आमी तुमकां सांगलेलें आमची अकाउंटेबिलिटी आसलेली आमचो आमदार तें करता. आमी सांगलेलें लोकांक लागून आमी पोगो बील घालतले तें पोगो बील आमी घातलें. आनी ह्या एसेंब्लीक आमकां जर उलोवपाक चान्स मेळ्ळो जाल्यार आमी पोगो बिलाचेर उलयतले. पोगो बील आमी पास करून घेवपाक पोगो डेफिनेशन पास करून घेवपाक ते रेझोल्युशन जावं बील ते पास करून घेवपाक आमचो आमदार वागा भशेन गेल्या फावटी जसो झगडलो 3 वर्सां झगडला तसोच ह्याय फुडें झगडटलो. हांव तुमच्या कडेन इतलेंच मागता की जेन्ना जेन्ना एसेंब्ली चलता तेन्ना प्लीज ती एसेंब्ली तुमी पळोवची कित्याक एसेंब्लीन कायदे जाता. आमचो आमदार जसो झगडटा तुमी तेका पळोवचें कित्याक तुमकांय फाल्यां जेन्ना सांगपाक मेळटलें की आमचो आरजीचो आमदार म्हटल्यार कितें आरजी म्हटल्यार कितें जेन्ना तुमकां लोक क्वेश्चन करता तेन्ना तुमकां ते दाखोवपाक मेळटलें सांगपाक मेळटलें. जर आमी आमचे गजाली जर लोकांक सांगना दुसरो सांगपाक शकना. दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीचे कार्यकर्ता वयतले आमकां डिफेम करतले आमी हेची टीम तेची टीम हे सगळे गजाली करतले. पूण आमी आमचें काम आमी दाखोवया. इवन थिवीन पासून आमचें कन्स्ट्रक्टीव काम तुमकां ते पळोवपाक मेळटलें. डिफरंट एक्टिविटीज आसतले भुरग्यां खातीर जावं जाणट्या खातीर जावं अशें न्हू आमी टोर्नामेंट करता म्हणचें ना ना कितें डिस्ट्रिब्यूट करता म्हणचें ना की तें आमच्या कडेन जावपाचें ना तें आमच्या कडेन शक्य ना. बट दुसरें कितें तरी इनोवेटीव लोकांक फायद्याक जशें जावपाक जाय ते सगळीं कामां ह्या ऑफिसांच्यान जातली इतलेंच तुमकां सांगपाक शकता. आनी एकूच परतें आव्हान करता की तुमचो सगळ्यांचे ब्लेसिंग्स आनी आशिर्वाद जशे गेली 8 वर्सां आमचेर आसा तशेंच आसचे. आनी आमच्या सगळ्या रेव्होल्युशनरी भुरग्यां कडेन मागता की आतां इलेक्शन येता लागीं झेडपी येता लागीं
सो नेटान काम करया, परते सगळे जाण एक्टिव्ह जायात. परतो जो उजो जो काळजान 2022 आमचो पेटलोलो तो उजो परतो तुमकां एक्टिवेट करपाक जाय आनी झेडपी इलेक्शन आनी लोक असेंब्ली इलेक्शन जे येता त्या जिखपाक जाय. देव बरें करूं. थँक्यू.